दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या शेतांनी व्हाळांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक रिकपाच्यो घडणुको नेमान घडीत आशिल्ल्याच्यो कागाळी मुखार येत आसा, पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचेय पळोवपाक मेळटा। सांवझुजे दी आरियल वाठारांत हाजीच एक देख पळोवपाक मेळटा। ह्या नादी लेगीत ह्या व्हाळांत बुरशा उदकाक लागून नुस्तें मेल्लें। आतां परत एक फावट व्हड माणग्याक मरण आयलां। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आनी हेर संबंधीत खात्याक हे सगळे खबर आसून लेगीत दोळे धापून कित्याक? गांवचे सरपंच कदेल सांबाळपाक आसा काय गांवचो विकास करपाक? फुरियोज जाल्ले थळावे जाप मागपाक लागल्यात। हेज पयलो हिंगाय सेम इन्सिडेंट जाल्लो आयज तो आयको जाला। आमगे प्रेस भाव सारकी गोवाय आहा। एकू वाडांक दोन भाशी कलराचे उदक येता आनी वास पडा घाण सगली। हिंगा व्हडली क्रोकोडायल मेळ्ळा। हांव 6 फिटां आहा, मुजी तो व्हडलो क्रोकोडायल मेलो आहा आनी फॉरेस्टान येवन तेका पळो कित्याक घाण माताली आनी तेच भाशेन हितू वळांक आख्ख्या नुस्त्या मेला। मेजील तितूंक म्हाका 22 मेळ्ळे नुस्तीं। आतां आमी मेजील तितूंक हेज पयलें अशें कोन्न पंचायता कडेन नुस्त्या मेलोली जायती, पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट धाडलो दोनीच मेळ म्हूण। आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागोतां आनी प्रेस भावां कडेन मागोतां, कित्याक तुमी जाणा हिंगा कितें जालो तें गेले ते फाटी आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें। हें सगळें पोल्युटेड उदक येता तें स्क्रॅप यार्डांतल्यान। म्युनिसिपाल्टी म्हणटा तो वार्ड आहा आनी थिंगा सगळीं स्क्रॅप यार्ड बोलोवंक हाय। ही पुलिसीकूय खबर आहा, ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा खबर आहा, ही हेल्था खबर आहा, ही पंचायता खबर आहा, ही कलेक्टराक सगळें खबर आहा, बट सगळे ऑथॉरिटी धड दाखोवन आहाय। ते म्हणटा फिश मिलाचें हांव स्पेसिफाय करूंक शकना कित्याक हांव टेक्निकल पर्सन न्हू। हिंग तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तर सारकें इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट दिलो जाल्यार कोण चोर कोण बेदी आहा तो कळटलो हिंगा, कित्याक वास येता तेजे चोयच्या दिसा सुयेजीचें उदक सोडला। आतां हें उदक स्टार्ट आहा कितू दिसू जालें वास माता, पूण हिंगाय चोयल्या कोटा 2 भाशी कलर, थिंगाय चोयल्या कोटा 2 भाशी कलर। फकत हिंगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन काम करचें, कित्याक काल एकल्या फायन पडला आयडीसीक उज घात आसतना सांपडला। थिंग प्रोडक्शन जाता तेका कन्सर्न टू ऑपरेट येना, हें सगळें आहा दोड दांगून कितें आहाय तें येना। दुसरें आमगे पंच थोडेशे आहाय पडे 100 जाण पंचांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केला ह्या दिसांनी। आतां तें कित्याक निकात तें बरें आहा, बट 100 जाण पंच कदेलू सांबाळूं हाय वो गांवचे थोड्या चोयताय हे आनी चोय आनी आपय ऑथॉरिटीक, कित्याक ही खबर आयकून येयल्या ही पंचान फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलो मग काल। आज पंच कित्याक ना, काल कित्याक इश्यू करूं ना पंचान कदेल सांबाळपाक सरपंच पण वो सरपंच आहाय तें उडोवपाक। मुगे ही मागणी ऑथॉरिटी कडेन लोकां सुसेगाद जें दियाय, पोल्युटेड आहा तें काण उडय, आमगे गांव पोल्युटेड कोण नाकाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।